संतोषान उल्हासान सोम्या तुझे समोर आल्या बलिदान घालत्या काळजान धन्य तुका भेटयता पवित्र स्नानांत आमकां नवें रसन केलाय पवित्र सभेंत आमकां नवें मिसाव दिलाय तुझ्या उपकारांक करगां पाठयता तुझी दया आमचेर देवो म्हूण मागता उतराय कोंकत्रेकता जीवनांत तुझ्या आमी भाग घेता संतोषान उल्हासान सोम्या तुझे समोर आल्या बलिदान घालत्या काळजान धन्य तुका भेटयता. ह्या मिसाचे 13वा लूक नथालिया मिनेजस ताच्या पयल्या जल्मा दिता अर्गामेस दिता ओजवल फिलोमिना आनी ऑश्रिका डिसोजा. लूक नथालिया मिनेजस ताच्या जल्मा दिसा अर्गामेस दितात ग्लॅडसन आनी ओलिविया मिनेजस. ॲशल रियोना मस्करेनस ताच्या 9व्या जल्मा दिसा अर्गामेस दितात वॉल्टर विना मस्करेनस. नॉर्बर्ट डिकोना ताच्या जल्मा दिसा अर्गामेस दिता डेरियस बार्नेस अर्गामेस. फिलोमिना डिसोजा अर्गामेस. प्रियांका अर्गामेस. एलियास रेबेलो हाच्या आत्म्याक डेरिक आनी प्रिया डिसोजा आनी कुटुंबांत अंतरल्या सर्व आत्म्याक ट्रिजा रोनाल्ड. मोगाचेनो आज पवित्र सभा क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार संभ्रमता आनी आज आमी जांबली रंगाची दुसरी वात पेटयतल्या. ह्या वातीक बेतलेहेम वा तयारेची वात म्हूण आपयतात. एक ताळो बोब मारता. अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा म्हणली इसाया प्रवादीची उतरां ही वात नियाळोवंक आमकां आदार. आतां याजाक ही दुसरी वात पेटयतना क्रिस्ताक आमी सर्वांक दिल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवया आनी स्नानीक जुवां परी आमी क्रिस्ताच्या जननाक वाट तयार करया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो आद्वेंताच्या काळार आमी आसाव आनी आयच्या दिसा येदोळो सुप्रस्तावांत आयकल्ल्या प्रमाणे आमची वाट नीट करूंक सोम्याक येवकार करूंक परत आयची वाचपां आमकां उलो दितात. हे मिसाचें बलिदान आमी आतां भेटोवंक फुडें सरतना आमच्या जिणयेंत जें कितें जेजूची महिमा पळोवंक अडखळ येता तें सर्व पयस करून आमची वाट नीट करूंक संपूर्ण तरान आमकांच आमी जेजूक दिवंक सदांच आमी आयतीं मनशाक तसो आदार मागया. त्याच प्रमाणे आमची पातकां ह्या घडये वळखून घेवया आनी सोम्याचो आदार मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो असो गुन्यांव वसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसो भुरग्यांक सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करो आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर. प्रार्थया. ससनाच्या अनेका कोळदारा देवा, तुझ्या पुताक आमी धांव मेळोवंक वेताव. संवसारीक करण्यो आमचे वाटेर आडखळ जायना जावच्याक सर्गींचे जाणवायेन आमची मनां उजवाडाय. हे बरे तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वाटेली आमकां कर. हे आमी मागतांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. बुजवण दिया मुजे परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजाकडे उलया आनी तिका परगट करा. तिच्या चाकरेचे दीस सोंपले, तिच्या अपराधाचे फारीकपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेस्पराच्या हातांतली धोडी ख्यास्त ताणी भोगली. एक ताळो बोब मारता. अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक फालकें भरून येवं दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समतट जावं दी. उंच सकल सुवात सपाट जावं दी. फोंड फोंडकुलां आसलेलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी अख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली, कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयलां. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता उंच पर्वताचेर चडून वच. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणे बोब मार आनी जुदाच्या शहराक सांग, हांगा आसा तुजो देव. पळय, सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बळिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचे इनाम ताचे सवय आसा. ताच्या जैताचे फळ ताच्या फुडल्यान वेता. एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडाक चरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हरद्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकरियांक जागृतायेन चलोवन व्हरता. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. तुजी काकू तमका दाखय ए सोमिया आनी दयेन आमची चडवण कर. तुझी काकूळ तमकां दाखय ये सोमिया आनी दयेन आमची चडवण कर. सर्वेस्पर कितें सांगता ते हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतर सांगता. ताजी बेबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमक लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली.
तुझी काकूळ तांकां दाखय येसोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. मोगानी विश्वासीपण एकामेका भेटताली नीत आनी शांती एकामेका रावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतले उपजतले नितीवंतपण सर्गार्तावन नदर घालतले. तुझी काकूळ आमकां दाखय येसोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. खंडीत जावन सर्वेस्पर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपले फळ दितले. नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वेतले आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतले. तुझी काकूळ तांकां दाखय येसोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. तुझी काकूळ तांकां दाखय येसोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. सर्वेस्porak jai jai, सर्वेस्porak jai jai. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करा, ताचो वाटो नीट करा. सगळे मनशाकुळ ताचे तारण देखतले. सर्वेस्porak jai jai, सर्वेस्porak jai jai, सर्वेस्porak jai jai. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू ख्रिस्ताची देवाच्या पुताची सुवार्ता ही इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत बरोवन आसलेल्या प्रकार आरंभ जाली. पळय, म्हज्या दूताक तुज्या फुडल्यान हांव धाडटलो, तो तुजी वाट तयार करतलो. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. ह्या प्रवादाक सरी जावन जुवांव तुमची पातकी जिणी बदला आनी स्नान घेया. देव तुमची पातकां बक्षितलो, अशें अरण्यांत परगडतलो आनी स्नान दितलो. आख्या जुदेया प्रांताच्या सांदी मुल्यातावन आनी जेरुजालेमातावन लोक ताजे सरशी वेतालो आनी आपली पातकां उसारन योर्दान न्हंयेंत ताच्या हातांतले स्नान घेतालो. जुवांव कार्या लोवेंची वस्तुरां न्हेसतालो आनी पेंगटाक सामड्याचो पाटो बांदतालो. देंपे आनी रानमू ताजे काण. अशें ताणें प्रासांग केलो, म्हजे फाटल्यान म्हजे प्रास बलिश्ट एकलो येता, बागोवन ताज्या वाणाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान. देवाचे उतर हे वाकानी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी गर्दनाचे गोटे केल्यात पळय गे, सकडांनी केल्यात गे. ल्हान थावन तुमी गर्दनाचे गोटे घरनाच आयल्यात क्रिस्मसाक. आनी एक सोबीत क्रिब्ब जायचे वा गर्दनाचो गोटो जायचे जाल्यार कितें सगळें आसाचें म्हण तुमकां कळीत आसा.
आमच्या गर्दनाच्या गोट्यांत गुडे दोंगर जाय वय गी सोबाय दिसता गुडे दोंगर आमी खंयचे एक दोन फातर दवरून गे वा नाजाल्यार एक बडयो दवरून ताका गोणी मातयेंत लोळोवन गे एक गुडे करता गुडे दोंगर जाय आमच्या गर्दनाच्या गोट्यांत तणाचे पसकाटे जाय आमी पयस वचोन आमकां लागीं खंय मेळना जाल्यार कोणाच्याय घरा वचोन तांच्या तोटाक वचोन तण हाडन तणाचे पसकाटे हाडन गुड्याच्या दोंगराच्या मुळांत ते आमी बरें करून दवरता सोबा एक तशेंच एक वाळ जाय वाळनांतलो गर्दनाचो गोटो पळोवंक मेळना खंयसरी गर्दनाच्या गोट्याचें कॉम्पिटिशन आसल्यार हे पुरो सगळे जायच कित्याक ही सोबाय दिता व्हाळ जाय आनी व्हाळ आसल्यार पावना ताका एक सांगो जाय अशींच हांव तशीन वचोंक वा कांय ना जाल्यार एक पांपाळे म्हणून आसता तशेंच एका कुशीन फातराची सुवात आसता आनी एका कुशीन मरुभूंय आसता हे आमच्या गर्दनाच्या गोट्यांत सामान्य जावन पळोवंक मेळचो विशय हे आमचें कल्पन आनी हाका एक अर्थ आमी दिवयेत कसलो अर्थ दिवयेत गुडे दोंगर म्हळ्यार मनशाचें गर्भ हे गर्भी मनशांक खालत्या मनशांक सुडसुडाय नासलेल्या मनशांक वळा बरी वा शेळमुडे जाल्ल्या मनशांक ह्या सर्व वर्गाच्या लोकां बसत जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो म्हणलें आमी एक एक्सप्लेनेशन दिवयेत हो आमचो गर्दनाचो गोटो पूण इजाया प्रवादीचो गर्दनाचो गोटो कसो आसा इजायाचें क्रिब्ब कशें आसा आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें इजाया प्रवादी ताच्या क्रिब्बा विशयांत ताच्या गर्दनाच्या गोट्या विशयांत उलयता तो गर्दनाचो गोटो करता जाल्यार कितें करीत तो म्हणटा म्हज्या गर्दनाच्या गोट्यांत रस्ते नीट आसूंक जाय खंयसरी वांकडे मारोग नाकात नीट तशेंच तो म्हणटा जंय खंयसर फालकी आसात ती सगळी बरोवन आसूंक जाय खंयसर गुडे दोंगर आसा ते सगळे समा जावंक जाय तशेंच उंच सकल कितें आसा ते सगळे सपाट जावंक जाय एकच रीत जावंक जाय खंयसर दरग सुवात आसा ती मैदान जावंक जाय थंय क्रिब्ब आसता गी गुडे दोंगर नातलो वाळ नातलो वा एक वांकडे तिकडे मारोग नातलो क्रिब्ब वा गर्दनाचो गोटो कसलो गर्दनाचो गोटो पूण हांगासर कित्याक इजाया प्रवादी गुडे दोंगर नाकात फालकी नाकात वांकडे वाटो नाकात दरग सुवात नाका म्हूण कित्याक सांगता कित्याक म्हळ्यार हें सगळें आसल्यार आमकां देवाची महिमा पळोवंक जायना देवाची महिमा आमकां परगट जायना जर रस्ते नीट आसात दरग आसली सुवात मैदान जाल्या गुडे पर्वत सगळे समातट जाल्यात थंयसर देवाची महिमा परगट जाता आनी अख्ख्या मनशा कुळाक ती पळोवंक मेळटा म्हणून तो बरयता देवाची महिमा म्हळ्यार कितें तर देवाची महिमा म्हळ्यार कितें भगवंत इरेनियस म्हणटा देवाची महिमा म्हळ्यार मनीस परतो जिवा असो मॅन बिईंग अलायव्ह फुल्ली अलायव्ह इज द ग्लोरी ऑफ गॉड मनीस पुरत्या थरान जिवाचोच देवाची महिमा तर कसले संगती मनशाक पुरतो जिवो आसोंक सोडिनात इजाया प्रवादीन सांगचे प्रमाणे पयल्यान पयलें पर्वत वा दोंगर मनशाक आड जातात मनशाक देवाची महिमा ती देखूंक वा पारखूंक वा अनुभव करूंक अडखळ जातात कसले पर्वत आमच्या जिवितांत आसात तात्कालीक वा सैमीक संगतीक आमी लब्धून रोवचेंच सडाव जावन आमच्या जिवितांत एक पर्वत जावन वेतात गुडे जावन वेतात जावंक पुरो म्हजें काम म्हजें शिकप म्हजी दुस्मानकाय म्हजें हगें हें सगळें सोडूंक जायनासतना वा हाका चड आनी चड लब्धून आसल्यान आमकां देवाची महिमा पळोवंक ती पारखूंक ती अनुभव करूंक साध्य जायना जर आमकां कोणाय लागीं दुस्मानकाय आसा कितल्यागी वर्सांची दुस्मानकाय ती सोडूंक कसो जायना जाल्यार ती मोडूंक कसो जायना जाल्यार वा कोणा लागीं आमकां हागें आसा हो एक पर्वत जावन आमकां आड रावता हें हागें आमकां देवाची महिमा अनुभव करूंक सोडिना
असले गुडे पर्वत दोंगर ते काडून सोडूंक जाय आनी तो वेळ मात्र आमकां देवाची महिमा पळोवंक मेळटा आनी ही काणी जी जाल्यार आमच्या थंय खंडीत जावन कालतेपण आसूंकच जाय. आमी जाणाव जाकेव तो एक सुंकागार जावन आसून जेजू पळोवंक आशिल्लो आनी जेजूक भेटले उपरांत जेजू ताच्या घरा गेल्या उपरांत जेजू म्हणटा आज ह्या घराक शांती मेळ्ळ्या, समाधान मेळ्ळा. कित्याक तो जेजूक भेटले उपरांत संपूर्ण तरान बदल्लो आनी म्हणालो जें कितें हांवें अन्याय केल्यात, कोणाक कितें अन्याय केला तो हांव सारको करून दिता, म्हजी चूक हांव वळखून घेता. आनी असल्या कालतेपणान वळखून जेजूक वळखून घेतल्यान जेजू म्हणटा ह्या घराक आज शांती आयल्या, समाधान आयला. तो वेळ पर्यंत जाकेवाक जेजू कोण म्हण कळयत नासलो मात्र न्ही, ताचो अनुभव ताका जावंक नासलो. आनी जर आमच्या जिवितांतले हे गुडे दोंगर पयस केले वा ते समाधान केले तो वळो इजाया प्रवादी म्हणटा तुका जेजूचें समाधान, ताची शांती, ताची महिमा तुका परगट जातली. दुसऱ्यान इजाया प्रवादी म्हणटा फालकी आसा ती सगळीं बरोवंक जाय. फालकें तुमकां कळीत आसा, हांगा जावन सकयल गेल्यार बज्जोडी तें फालकें, गुडो थंय जावन सकयल आसची सुवात फालकें. आनी त्या फालक्यांत कितें जाता, फालक्यांत सकयल उदक रावता, स्टॅग्नंट जाता म्हणटा आमी, उदक थंयच रावता, तें चड वळोवन वचना. आनी थंयसर रान आसा जाल्यार त्या रानाच्या सकयल फालक्यांत सुर्याची किरणां सुलाभेन भितर रिगनात आनी थंयसर इतलें उदक रावता, त्या उदकांत मेळ्ळें रावता आनी त्या मेळ्यांत थोडे जिबी रावतात. इजाया प्रवादी सांगता असलीं फालकी आमकां नाकात, असली फालकी आमचे थंय आसा जाल्यार सोम्याची महिमा आमकां देखूंक जायना. कसली फालकी आमच्या जिवितांत जायत्या जाणांक ल्हानपणांत मानसीक गाय आसात, इनर वुंड्स म्हणटा आमी. आमच्या काळजांत मनांत जें कितें आमच्या ल्हानपणांत वोवोन काण घेवन आयिल्लें आसा, आमची दुखी आसात, मानसीक गाय आसात, जावं पुरो आमच्या आवय बापाय तावन भाव भयणी तावन आनी कोणा तावन आमकां जाल्ली दुखी आसात, त्यो आमी विसरूंक जायना. ती फालकी ती भितर उरल्यांत. आनी हाचे वरवीं आमच्या सगळ्या जिवितांत हें एक बर्डन, हें एक वजन जावन आमी वोवोन वेता, तें आमकां काण उडोवंक जायना. तशेंच जायते फावटी आमी कितेंय सूख केल्या जाल्यार त्या सुखीचे पश्चाताप आमच्या काळजांत ते बगूनच आसता. गिल्ट म्हणटा आमकां कितें कितले कुमसार जाल्यार हांवें केल्ली केदळगे केल्ली एक सूख ती म्हाकाच बगसूंक जायना आनी ही सूख आमकां परत परत ती उडासा घेता आनी त्या देखून आमी संपूर्ण तरान जिवे जावन उरोवंक साध्य जायना. केदाळय आमी त्या विशयान चिंताव, हें वजन आमच्या जिवितांत उरता आनी हाचे वरवीं जेजूक लागीं येवंक आमकां जायना. ही एक अडखळ जाता, जेजूक लागीं येवंक आमकां कश्ट मारतात. त्या देखून जें कितें आमच्या फाटल्या जिवितांत जालां ताचे तावन बक्षाणें आमकां बक्षाणें दिवंक, तशेंच आनी एकल्या बक्षाणें दिवंक साध्य जाता पर्यंत ही एक अडखळ जावनूच उरता. तिसऱ्यान इजाया उल्लेख करता वांकडे रस्त्याचो उल्लेख करता. आमी जियोवच्या खातीर जायते फावटी कांय इल्लो अन्याय केल्लो आसा, इल्लोसो मोस केल्लो आसा, इल्लीशी फटी मारली आसा वा कोणाकी विकृत केल्लें आसा. कित्या खातीर हांवें जियेचें म्हणल्या खातीर, म्हज्या स्वार्था खातीर. तें कांयच न्हय म्हण आमकां बगोवंक पुरो. कित्याक हांवें जियेचें जाल्यार एक ल्हानशी फट मारल्यार वडना, हांवें जियेचें जाल्यार इल्लोसो अन्याय इल्लोसो मोस केल्यार वडना, म्हज्या वेव्हारांत जावंक पुरो आनी खंयच्यान इल्लेशें फटी मारचें, इल्लेशें दुखोवचें वा इल्लेशें कोणाकी विकृत करचें नेगारचें हें केल्यार कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून आमी चिंतूंक पुरो. इसाया प्रवादी म्हणटा ही जावन आसा वांकडी वाट, तुवें धरली वांकडी वाट. ही वांकडी वाट तुका सोम्याची महिमा पळोवंक थंयसर आपूण वरिना, बगार तुका धांपून दवरता. कीर्तनकार आमकां सांगता कोण सोम्याच्या देवळांत सोम्याच्या समोर ताच्या थंबांत रिगोवंक शकत, कोणाचे हात नितळ आसात, कोणाची जीब नितळ आसा, कोणाचे कामां नितळ आसात, कोण आदरम्या सांगाता बसनात, कोण फोटसाक स्थिता तांचे सांगाता रावनात, कुश्टी मनाचे सांगाता भरसनात, तसल्याक मात्र
देवाची महिमा पळोवचे भाग मेळटा, देवाचो अनुभव मेळटा. आनी चवथ्यान इसाया म्हणटा दरग रस्ते सगळे मैदान जावंक जाय. कसले दरग रस्ते आमच्या जिवितांतले? आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत एक ना एक रितीची पिडा जावंक पुरो, वा खंयच्याय रितीचे कश्ट जावंक पुरो. कोणाक रीण आसा, कोणाक पिडा आसा, कोणाक कश्ट आसात, वा कोणाच्या घरांत एक ना एक सांदो पिडेंत आसा. भुरगीं कोणगे अपंग आसात, सारक्या रितीन वाडवळ तांची जावना. असले निरंतर कश्ट आमच्या जिवितांत आसात, एक ना एक निरंतर कश्ट. आनी हो जावन आसा दरग, ही जावन आसा दरग सुवात आमकां नाका म्हळ्यार आमच्या सांगात आसा, आमकां ती सोडूंक जायना. आनी हांगासर आमकां जाय सोंसणेकाय. सोंसणेकाय शिवाय दुसरें कितेंच करूंक जायना. कित्याक हे कश्ट जिणेंतल्यो सलवण्यो आमच्या जिवीतभर त्यो आसतात, आनी त्या देखून हाचेर तांव दवोंक जायना, पूण हाचे सांगता जिवोंक जाय. आनी हाका जाय आमकां सोंसणेकाय. आनी सोंसणेकाय आसलेल्याक देवाची महिमा एक दीस पळोवंक मेळटा. कित्याक जो साकोर धनी केदळ येता म्हणून राखून रावता, मोद्याना पर्यंत राखून रावता, आनी केदळ धनी येता, धनी ताचे तें संतोष पावतलो. कित्याक ताणें थिरसाण सांबाळल्या. कितले कश्ट ताच्या जिवितांत आसल्यार, निरंतर कश्ट आसल्यार ताणें थिरसाण सांबाळल्या, विश्वासीपण सांबाळला, सोंसणेकायेन तो रावला. त्या देखून संतोष पावतलो धनी ताचे थंय. मगाच्या भावान आनी भयणीनो, हो जावन आसा इसायाचो गोठो, गर्दनाचो गोठो. आनी हो कसो रचचो म्हणून ताणें आमकां शिकयलां. खंयसर दोंगर आसा थंयसर सांको करूंक, खंयसर फलकें आसा ती बरोवंक, आनी खंयसर वांकडें आसा तें नीट करूंक. तशेंच दरग आसा त्या वाटेन विश्वासान, धैर्यान आनी सोंसणेकायेन रावंक आमकां आज हें वासप उलो दिता. आनी अशें केल्ल्याक सर्वेस्पर देव इसाया मुखांत म्हणटा, बुजवण तुमकां हर एकल्याक हांवें तुमकां सांडून घालूंक ना. हांव एका गवळ्या बरी तुमच्या सांगाता रावतां. कित्याक तुमी पुरतें जियेवचेंच म्हजी महिमा. तुमी जर रडोन आसात, कश्टोन आसात, नासोंसणेकायेन आसात, तर थंयसर जिवीत संपूर्ण ना. हांव आयलां जिवीत संपूर्ण तरान दिवंक. आनी हें जिवीत तुमचें थंय ना जाल्यार थंयसर म्हजी महिमा ना. जर म्हजी महिमा तुमच्या थंय आसूंक जाय, हे सगळे संगती सारक्यो आसूंक जाय. आनी अशें पुरत्या संतोशान जियोवचो मनीस म्हाका पळोवंक जाय. आनी हो पुरतो संतोश तो जेजू क्रिस्त मात्र दिवंक शकता. ह्या संवसारांतले खंयचेंय दिवंक शकना. तो जेजू क्रिस्त मात्र हो संतोश दिवंक सांगता. आनी त्या देखून स्वामी आमच्या मदें येवंक तयार आसा. त्या स्वाम्याक आमी घेवंक ह्या दिसांनी प्रयत्न करया. आमचे हर एक संगतींनी आमी खंयसर ताच्या खातीर कितें करूंक जाय तें करूंक प्रयत्न करया. आमची वाट नीट करया. स्वामी आमचे मदें येवं दी, आमच्या सांगाता रावूं दी. उबी रावया. आमचो बाबार्थ एक आनी जाते उसान संगया सत म्हणटा देवाक, सर्वदूतांना बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक, आमच्या सुमयाक जो पवित्रत्म्यान कृपेन स्मरलो, आमकार मरयेंत हांव जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका केपिलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर्वदूतां देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक येतलो. सतमंता पवित्रत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचें मोक्षाणें, कुडीचें जिवनपण, सस्नाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें तें सवा सुम्या थंय उबारया. तुमचे जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान दिल्ले सुवार्थ परगट करचे मिसांव उर्बेन फुडें व्हरूंक तूं तांकां तुज्या कृपे बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समेस्त राजकीय तशेंच सामाजीक मुखेल्यांनी देवाक भियोन जियेशे कर. तांचे ताब्यान दिल्ल्या लोकांचो गरजो तांणी समजून स्पंदन करीशे आनी शांती समाधानाचे राज बांदूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितींचे पिडेक वळख जावन आस्पत्रेनी तशेंच घरांनी आसच्या सर आमच्या भाव भयणींचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे पिडेंतली तांकां सुटका लाभय. तांची सेवा करतल्यांक तुज्या विस्नार बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त भुरग्यांनी आनी युवा जनांनी
तांच्या जिवितांत क्रिस्ती मौल्य रुपीत कर. भाग्यवंतपणाची वाट धरून तुझ्या पुता क्रिस्ता साक्ष दिवची जिणी जियोंक कृपा दी म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकोरिस्ताच्या मेजबावारी आजार जाल्ल्या आमी सर्वांनी स्वार्थ सांडून वायट सलींक आनी करण्यांक पाट कर. बरें शिकून आमचे ते रुपीत कर. अंतस्करणाची नितळाय करून तुझ्या पुता जेजूक संतोषान स्वीकार करूंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर पदवीधर बापा, ह्या दिसांनी तुझ्या पुताच्या येण्याक आमी तयारी करतना आमच्या हर एका सालींत हर एका उतरांनी हर एका करण्यांनी सोम्याच्या येण्याक तयार आसतलीं आमी जावच्याक तुजो आदार दी. त्याच प्रमाणे येदोळ आमी तुज्या थंय उबारल्या ती मागणी मानून घे. आमकां तुज्या कृपया देण्यानी बरं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Mundo da solo terpitau ye bapa udia vaina sangi bapa samarpita amkan stuta ye bapa kani kamchi मोगान तुका आज बेठोची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तू स्वीकार कर गे बापा काणी आमची मोगान तुका आज बेठोची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तू स्वीकार कर. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेमक्या पवित्र सेवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. दयाळ बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यार हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुळतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातयो वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधरांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पोडी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें परबिलें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गीच्या सब दळबारां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरे गायता. Poi दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय.
उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन स्मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वरवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta sugut pergatuya. तुझ्या कुर्सानी जीवनपणावर तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सडवंडारा आमची सडवण कर, जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गती मेल्ल्या समेस्तान तुजें परचळी तुमकां मळपळ्यांक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कर मरे देवाच्या माये सांगाती सांजूच तिचो पती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणूच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुम्यान शिकयल्ले मागणे सांगाता म्हणून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रास आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेपणां दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवच्या नात्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदव्यान महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसो. माया मग गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुट कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी सुमयात म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली अवतमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन तुझ्या येण्यान राखून रावता हे वेगी म्हूण लालेवन मागता येतून सोम्या परता तुझे घरी येऊन पावला काळजादार उघडून रावला तुझे घरी येऊन पावला काळजादार उघडून रावला रस्तो कर्या बिडारा निवास कर मोच्या घरा निवास कर मोच्या घरा मोच्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगी ये म्हूण लालेवन मागता येतून सोम्या परता दर्शन तुझे घेऊन आयला वाट तुझी पळेवन रावला दर्शन तुझे घेऊन आयला वाट तुझी पळेवन रावला रस्तो कर्या बिरारा निवास कर मोच्या घरा निवास कर मोच्या घरा हे मोच्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगी ये म्हूण लालेवन मागता येतून सोम्या परता
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोषणाक तुवें दिलाय ह्या जेवणान आमी दोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जाणवेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. उसनियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ये जेजू परतून तू ये, आमचे संगी राबूंक ये. शांती लाभूंक ये, मोगान उलोवंक ये, नव्यान आमची जतन घेवंक ये जेजू परतून तू ये, आमचे संगी रावूंक ये. शांती लाभूंक ये, मोगान उलोवंक ये, नव्यान आमची जतन घेवंक ये. संसार जाला शांतीचे बिडार, रागमोसर भ्रष्टाचार करता वेरा. जेजू परतून तू ये, करूंक आमकां साल्वा, नवी जिंजी येवंक जातू वादार. जेजू परतून तू ये, करूंक आमकां साल्वा, नवी जिंजी येवंक जातू वादार. ये जेजू परतून तू ये, आमचे संगी रावूंक ये. शांती लाभूंक ये, मोगान उलोवंक ये, नव्यान आमची जतन घेवंक ये. मोगाळ पुता सोवे, अंकवार मोरी आशीर्वाद देवा आमकां. भगवंत कुर्साची कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतल्यान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.